कारण कितें म्हळ्यार तर आमकां खंय तरी दिसता आमची जी संस्कृती आसा, जी आमची परंपरा आसा ती टिकोवन दवरतलो जाल्यार खंय तरी आमी आमचे प्रयत्न आसपाक जाय। आनी हे प्रयत्न प्रत्येक मनशान, आमचे महिला जावं आमचे भाव सगळ्यांनी एकठांय येवन ही आमची संस्कृती ही टिकोवन दवरपाक जाय। आनी खरीच हीच आमची वळख जावन आसा। GPDP हे जेन्ना सुरू जालें, हांव 7 ब्लॉकांनी गेलो, सालसेट, फोंड्या, धारबांदोड्या, सांगे सगळ्याच ब्लॉकांनी हांव प्रत्येक ब्लॉकान हांव वचून ताजेर चर्चा जाताली, ताजेर कांय प्रॉब्लेम्स आसताले। जेन्ना GPDP सुरू जाल्लो तेन्ना हांव एकूच सगळ्यांक मागणी आशिल्ली की जाता तितलो कित्याक प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक ब्लॉकान वेगळे वेगळे लोक आसात, वेगळे वेगळे विचार लोकांचे आसात किंवा वेगळे वेगळे पार्टीतले लोक असतात, वेगळे वेगळे अफिलिएशन लोक आशिल्ले असतात। म्हाजो एकूच रिक्वेस्ट आसता जे प्रोग्राम वतालो की लेट अस कीप GPDP अपॉलिटिकल म्हणल्यार आमी सगळे जाण एक कडेन येवन आनी ते सरपंचान जे स्टेप घेतल्या फुडें वचून सगळ्यांक एक कडेन हाडून ते स्टेप फुडें व्हरप। आमचे डिफरन्सीस कितें आसुनी, GPDP म्हणल्यार कितें आपलो गांव कसो निवळ दवरपाक एका प्लॅटफॉर्मार सगळें प्लॅनिंग करप। अशें न्ही की आज आमकां लायब्ररी जाय तर आज एक प्रपोजल तयार केलें, फुडलीं 5 वर्सां किंवा फुडलीं 10 वर्सां आमचो गांव कसो आसतलो। आज जर एलमांत जर लायब्ररी ना, ती लायब्ररी 4 वर्सां नंतर पळोवपाक मेळटा किंवा 2 वर्सां नंतर पळोवपाक मेळटा। हाजो प्लॅनिंग म्हणटाले GPDP। विठ्ठले माझे मा